नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. धार्मिक भावना दुखयल्ले खातीर साहित्यीक आनी उद्देजक दत्ता नायका आड काणकोणा पुलिशेंत FIR. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 299 सकयल FIR जाल्या. धार्मिक भावना दुखयल्ल्यो म्हूण पर्तगाळ मठाचे अनुयायी आनी मंदिर महासंघाच्या वावुरप्यांनी दत्ता नायका आड काणकोण, मडगांव, पणजे, दिवचल पुलिशेंत कागाळी केल्यात. दत्ता नायकान मडगांव JMFCत अटकपूर्व जामिनाक अर्ज दिला. 9 जानेराक सुनावणी. सेंट झेवियराचे DNA टेस्टी विशीं वादग्रस्त विधाना उपरांत सुभाष वेलिंगकाराक अटक करची म्हूण मडगांव रस्तो आडयल्ल्या 154 जाणां आड चार्जशीट जाला. प्रतिमा कुतिनो, मिकी पाशेकोचे नांव. चार्जशीटांत 500 मायज आंदोलकांची नांवां. मजगतीं स्कूटरीन वतल्याक आडोवन ताचेर हात घालो म्हूण तिगांचेरूय चार्जशीट. पुलिसांक फातरायले आनी वेलिंगकाराक जितो मारपाची धमकी दिली म्हणूनय चार्जशीट. ओळगोवच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या कुडीची DNA टेस्ट जावची म्हूण सुभाष वेलिंगकारान केल्ल्या वादग्रस्त विधाना उपरांत बरोच बोळ जाल्लो. लोकांनी रस्ते आडोवन आंदोलनां केल्लीं. मडगांव रस्तो आडयल्ल्या 141 जाणांचेर चार्जशीट दाखल जाला. प्रतिमा कुतिनो, मिकी पाशेको, मेशो डिकोस्टाचेरूय नांव आसा. चार्जशीटांत 500 मायज लोकांची नांवां. तांची चवकशी चल्ल्या. 50 जाण खंय आयडेंटिफाय जाल्यात. रस्तो आडोवन स्कूटरीन वचप्याक मारबडय केल्ल्यांचेरूय चार्जशीट फायल जाला. पुलिसांक फातरावपी आनी वेलिंगकाराक जितो मारपाची धमकी दिवपांचेरूय चार्जशीट दाखल केलें. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. सध्या तरी मंत्रिमंडळ फेरबदल ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. फुडल्या कांय दिसांत मंत्रिमंडळ बदल जाता म्हूण रिपोर्ट येतालो. मुख्यमंत्र्यान सध्या विशय कडेक दवरला. मजगतीं पणजे स्मार्ट सिटींत गांजाची रोपां किल्लूक लागिल्ल्यान चर्चेचो विशय जाला. मुख्यमंत्री म्हणटा चवकशी चल्ल्या. फुडल्या कांय दिसांत मंत्रिमंडळ बदल जाता म्हूण चर्चा आशिल्ल्यो. मात सध्या तरी मंत्रिमंडळ फेरबदल ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान विशय फुडें धुकल्लो. सध्या काय ना रे मजगतीं स्मार्ट सिटींत सापडिल्ल्यो गांजाच्या रोपां विशीं चवकशी चल्ल्या म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. सेम ह्या दिसांनी गांजाची झाडां पणजेन खुबशा जाग्यार मेळटात. तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. डिजिटल अरेस्टाचे निमीत करून शिवोलेच्या एकट्याक 1 कोटी रुपयाक फटयले खातीर सायबर क्रायम पुलिशेन आंध्र प्रदेशाच्या एकल्याक अटक केल्या. गुन्यांवकाराची वळख यरामाला वेंकटेश्वरलू आनी तो मूळ आंध्र प्रदेश विजयवाडाचो म्हूण कळ्ळा. पुलिशेन यरामालाचे बँक खातें सीज केलां. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताच्या खात्यांत 40 लाख आशिल्ले. गोंय सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 सकयल मुख्यमंत्र्याच्या हातान बिमा सखी स्कीम लॉन्च केली. स्कीम लॉन्च करपी गोंय खंय पयलेंच. स्किमी सकयल बायलांक LIC एजंट जावंक ट्रेनिंग दितले. 1000 बिमा सखी सुवाती आसात. 10वी मेरेन शिकिल्ल्यांनी खंय अर्ज दिवं येता. 7000 रुपया आनी बोनस जोडूं येता. मुख्यमंत्री उलयला. LICच्या बरोबर मेळून विमा सखी हो कन्सेप्ट माझे प्रधानमंत्री मोदींनी लॉन्च केलो. हांव थंय बसला आसतना विचारतालो की कितल्या विमा सखींची गोंयांत गरज आसा काय म्हणून. आमकां कमीत कमी 1000 विमा सखींची गरज आसा. 1000 उणी धांवपाचें हें तुमी ठरोवपाचें. 1000 विमा सखी. क्रायटेरिया कितें जे 10वी पास वा सिंपल क्रायटेरिया एक. आनी दुसरो कितें घेवपाक जाय म्हळ्यार बरें उलोवपाक, झगडपाक न्हू. दॅट इज ओन्ली द क्रायटेरिया जेणे करून तुमी कावन्सिलींग करूंक शकतले, जेणे करून तुमी ताका समजून सांगूंक शकतले, तुमी ताका कन्विन्स करपाक शकतले. इट इज अ सिंपल. तांचे जे एजंट्स आसात आनी एक घेवपाक जाय ती सिंपल एग्जाम RDच्या वतीन ती रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत तुमकां समजून सांगतले की आयज जितके जाण आयल्या, जितके जाण 10वी पास आसात तितके जाण रजिस्ट्रेशन करात, तितकी जाणां रजिस्ट्रेशन करात. ताज्या बरोबर आपलें सर्टिफिकेट कितें जाय तें तेंच्या कडेन दियात. ते तुमकां ट्रेनिंग दितले. ट्रेनिंग दिल्या उपरांत रोखडी तुमची एग्जामूय कंडक्ट करतले. एग्जाम कंडक्ट केल्या उपरांत तुमकां सर्टिफिकेट दितले. सर्टिफिकेट दिल्या उपरांत म्हयन्याक एकट्याकूच तुमकां पयल्यान पयलीं सुरवातीक तर म्हयन्याक एकट्याक मनशाक सुद्दां तुमी जर पॉलिसी विकली, आमी इन शॉर्ट म्हणटा, जाल्यार इट इज व्हेरी इजी. म्हणजे फाल्यां सकाळीं ती
2 लाखाची आसूं किंवा 5 लाखाची आसूं तुम्ही जर पॉलिसी विकली जाल्यार तुमचें काम जालें. म्हणजे मागीर 12 म्हयन्याक फक्त 24 पॉलिसी विकपाक जाय. तुमकां 7,000 रुपया तर पर मंथ स्टायफंड मेळटलोच 24 पॉलिसी विकल्या उपरांत. प्लस तांचे म्हणल्यार की 48,000 रुपया ते तुमकां स्टायफंड दिवप परत बोनस दिवपाक तयार आहा. 2027ची गोंय विधानसभेचे वेंचणुकेक मोगो बीजेपी युती मंत्री आणि मोगोचो आमदार सुदीन उलयला. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह बरोबर खंय पयलीच बसका जाली. आमकां अमूक सुवाती दिवच्यो म्हूण आमी मागूंक शकना. सुवाती वांटपा विशीं निर्णय खंय वेंचणूक जाहीर जाले उपरांत सुदीन उलयला. हे डिसिजन आमचे पयलींच जाला. आता न्हय जे माननीय होम मिनिस्टरा कडेन आमच्यो मिटिंगो जाल्यो तेन्ना मताचेर अलायन्स केले न्हू की मातशें सीट कॉम्प्रोमायज करचे पडटा. एमजीपी कितले एक्सपेक्ट करता की अलायन्सान गेले हो जाल्यार विशय जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता तेन्ना येतलो. आता पण मिनिमम कितले तरी हो विशय इलेक्शन जाता तेन्ना. पूण मगो पक्षानूय तशें काम करपाक जाय. सीट मागता आसतना वगीच सीट मागूं शकना. हा मगो पक्षाचें काम त्या मतदारसंघात आसा. थंयच मगो पक्ष कितें करूं शकता. उठलो सुटलो खंयचो सीट मागलो हें बरोबर. मगो पक्ष आपली पार्टी वाडोवपाक फाटी उरता मातसो पार्टी लेवलाचेर. म्हाका दिसना. मगो पक्षाचे जी संघटना आसा ती येत्या 2 वर्सांत बरें काम करतली. सर आणि एक सीट मागीर 2 आणि 1 तुमच्या बरोबर रावतलो. जीत बरोबर तुमच्या रावतलो तांचो तो दिसती पडटा पळय तो. जी आमचो आमदार आसा ताचेर केल्ले कोणकोणी प्रॉब्लेम्स हे सॉर्ट आउट जाल्ले आसा. आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसा तेय सॉर्ट आउट जातले आनी जीत आमच्याच बरोबर. एक्सपायर ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्युअलाक आता 1 न्ही 2 वर्सां मेळटली. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कावन्सिलांत मंत्री माविनान 3 वर्सां मागिल्ली. ताचे 3 प्रस्ताव मंत्री गडकरीन मानून घेतले. लोकसंख्या उणी तरी गोंयाक ड्रायव्हिंग टेस्टिंग सेंटर मेळटले. गोवा मायल्स गोंयचो पात्रांवा सारकेली स्कीम बसवाल्यांकूय करपाचो प्रस्ताव. गडकरी 21 जानेराक 2 प्रकल्पांच्या उक्तावणाक गोंयांत येता. ट्रांसपोर्ट काउंसिल जे आसता अंडर ऑनरेबल चेअरमॅनशिप ऑफ श्री नितीन गडकरी जी युनियन मिनिस्टर फॉर रोड अँड सरफेस ट्रान्सपोर्ट. सो 2 मुद्दे हांवें गोंयांक लागता ते काडलेले. एक हॅव्हिंग ड्रायव्हिंग टेस्टिंग सेंटर. ओके. Goa as a state was not eligible because those with population of less than 20 lakhs were not eligible. Okay. So I raised this issue. So now Goa is going to be eligible. The scheme तेणे बदलपा निर्णय घेतला. Okay. So that we also get a center for training drivers and all. I asked for amendment to section 15(4) of Motor Vehicle Act, wherein if your license expires, तुका फक्त 1 वर्स मेळटले. आमचे लोक भायर बीन आसता ते some reason somebody forgets to renew his license, then he had to go to entire process of joining a driving school, parat driving test आणि 15 दीस रावपा जाय. So it is very cumbersome. So that I asked it should be made at least 3 years, that they should renew it within 3 years, but they are agreeing to make it to 2 years. जसे गोवा माइल्स सेल्फ फायनान्सिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जी केला, जे गोंयचे टॅक्सी पात्रांव स्कीम, मुख्यमंत्री टॅक्सी पात्रांव स्कीम जी तेन्ना करून हाडलेली. सो गोवा माइल्स कितें करता, प्रायव्हेट फायनान्सर घेवन 25% मार्जिन मनी ते घेता आणि स्लोली रिकवर करता. बँक रिकवर करता, रिमेनिंग 75% स्लोली रिकवर करता. अशे अंतरप्रेनर जाला, म्हणजे पात्रांव जाला टॅक्सीचे. तशेंच बसीचेय जावपाक शकता, अख्खे इंडियाभर टॅक्सीचेय जावपाक शकता आणि इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ. सो मुद्दो हांवें सांगला, तेणें सांगला व्हेरी गुड स्कीम तेणें अपलोड केले आणि इट इज फॉर स्टेट गव्हर्नमेंट्स टू डू दॅट, बट आय विल सी हाऊ टू पुश इट फ्रॉम द सेंटर टू सेंट्रल स्कीम कशें करपाक. सपोज कोण नवीन बस घेता आपले पयशे घालून, फायनान्सर घालून, ताका आपले पयशे मेळटले, आमकां जाय ती बस मेळटली, आमी हायर करतले आणि ट्रान्सपोर्ट व्यवस्थितपणे चलतलो. बरोबर. ही एप्रिशिएटेड द स्कीम. एक म्हणल्यार सेकंड लूप फ्रॉम मुर्मुगांव हार्बर टू म्हणजे कनेक्टिंग द न्यू हायवे तेणें बांदला ती. सेकंड लूप ते रेडी जाल्ले आसा फॉर इनॉग्रेशन. आणि ऑल्सो डेडिकेटिंग द अदर फ्लायओव्हर विच इज बीइंग बिल्ड फ्रॉम डबोलीम जंक्शन टू क्विनीनगर.
म्हणजे ते बोगमालो जंक्शन टू क्विनीनगर ओके. ते जे फाउंडेशन स्टोन जाऊन आपण ऑलमोस्ट 30-40% वर्क जे काम झाले. सो बोथ द प्रोजेक्ट्स इज गोइंग टू डेडिकेट दॅट डे टू द कंट्री ऑर टू गोवा वॉट एव्हर तेच तो करता. सनबर्न पार्टे उपरांत सोंपिल्लो दिल्लीचो तरणाटो ड्रग्स ओव्हरडोसान सोंपलो आसूं येत म्हूण याचिकादारान हायकोर्टा मुखार मुद्दो काडला. 5 जण खंय ड्रग्स घेवन मेळ्ळे, कोर्टाक सांगला. रेकॉर्ड आनी ते विशीं म्हायती कोर्टाक दिवची म्हूण हायकोर्टान याचिकादाराक सांगला. 11 फेब्रुवाराक खंय सुनावणी. Sanman matter was adjourned today. The petitioner said that they want to file an additional affidavit to bring on records the alleged subsequent events which they want to place on record. They did not tell the court as to what are those subsequent events. So the matter has been adjourned now. In the meanwhile, the petitioners will file additional reply or rather an affidavit to say what they want to say as far as the event is concerned. Sir, on death due to drugs overdose was alleged. Was there any discussion regarding that? No, but one of the petitioner was vaguely trying to say it, but the court did not say anything about it. Neither any order has been made. That thing was sought to be raised vaguely by one petitioner, but nothing happened on that score. Any status report has been asked to file on this? No, there is no status report which has been ordered to be filed. फुडल्या अर्दी मेरेन बाणस्तारीचे नवे बांदिल्ले मार्केट बिल्डिंगेची स्थिती आसा तशी दवरची. पावणेर काडिल्ली शॉपां हँड ओव्हर करूंक मेळची ना. हायकोर्टाची अर्द. 64 दुकानांतली 27 दुकानां एसटी समाजाक राखीव दवरपाच्या प्रस्तावा उपरांत आदिवासी वेव्हार मंत्रालयान बिल्डिंगेचे बांदकामाक फंड दिल्लो. पंचायतीन पावणी करून दुकानां सरसकट वाटली. इशू हायकोर्टात. See, the matter pertained to basically, we had filed a writ petition in the High Court, basically stating that the Government of India, Ministry for Tribal Affairs, had in fact granted grants for reconstruction of a market complex at Banastare. And this was basically, the grants were given under the Constitution for the benefit of the ST community. In the petition thereafter, when the petition came up for hearing, the Directorate of Tribal Affairs, Government of Goa, filed in fact an affidavit. At paragraph 5 they stated that out of the 64 shops, 27 shops would be reserved for people from the ST community and 100 places would be reserved for vendors in the open space at the reconstructed complex. Now, in total defiance of this affidavit and order, the village panchayat has passed an illegal resolution whereby now they have gone ahead, auctioned the premises without keeping any reservation for the ST community as per the order of the High Court, as well as in defiance of the affidavit filed by the Directorate of Tribal Affairs. They have auctioned all the shops at the reconstructed market complex and even auctioned 5 places which they claim they have reserved for ST community, which cannot be auctioned in the first place. They have to be reserved for persons with of the ST community, and they have to decide how the shops would have to be allocated to them. Now they claim that they have made reservations for 5 people from the ST community, but that is, we don't find that from the record. So now today the High Court heard the application for stay, and the High Court, after hearing the petitioners and the village panchayat, has ordered status quo. And we had also directed the High Court to clarify that the shop should not be occupied. So that part of the order has been dictated, but it was not audible to us. But status quo has been ordered as far as the the shops, allocation of the shop through auction is concerned. सेंट फ्रान्सिस झेवियराचे कुडीचे एक्सपोजिशनाक लाखांनी भाविक येवन गेले. ह्या सुवाळ्याच्या आयोजनाचो रिपोर्ट आयला. भाविक तशेंच टुरिस्टांचे सुरक्षे खातीर गोंय पुलिशेन आनी प्रशासनान केल्ले नियोजन आनी आधुनीक तंत्रज्ञानाचो वापर हे खातीर सुवाळो यशस्वी जालो म्हूण ह्या अहवालांत म्हटलां. खासा रिपोर्ट. सेंट फ्रान्सिस झेवियराच्या कुडीचो 18वो दर्शन सुवाळो 21 नोव्हेंबर 2024 सावन 5 जानेर 2025 मजगती ओल्ड गोवा जालो. पुराय संवसारांतले 80 लाख भाविक तशेंच पर्यटक ह्या इतिहासीक धर्मीक कार्यावळीक वांटेकार जाले. एक्सपोजिशनाक पुलीस बंदोबस्तय बरोच आशिल्लो. सीसीटीव्ही कॅमेरा आनी AI कॅमेराच्या मजतीन एक्सपोजिशनाक आयिल्ले चोरूय सापडले. सरपळ्यो आनी भांगरा वस्ती फारावपी 6 जाणांक अटक. हेर चोरांक धरून तांचे कडच्यान 2 लाख मोलाचे वस्तूय जप्त केले.
140 जाणांक प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून अटक केली. 100 हॉकर्स आणि भिकाऱ्या आड केशी. 18 दर्शन सुवाळो यशस्वी रितीन शांतिकायेन आणि सुरक्षीतपणान पुराय जालो. गोंय पुलीस आणि हेर सुरक्षा पथकांच्या उपाट यत्नांक लागून ही कार्यावळ भाविकां खातीर यादगार थारली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.